म्हादयच्या इश्यूचेर गोंयांत रावपी कन्नड लोक गोंया वटेन म्हूण कन्नड धनगर समाजाचो अध्यक्ष सांकवाळचो आदलो सरपंच शरण मेथी उलयलो. कर्नाटकात खासदार चड गोंयांत 2 तांकां खोशी करपाक खंय म्हादयचो इश्यू वयर काडला आसतलो. कर्नाटकान इलेक्शन येवपा इन फेब्रुवारी मार्च पॉसिबल देर इज 18 MPs कर्नाटकाचे वयता. आतां 17 MPs ऑलरेडी BJPचे आसा. ताका लागून कितें तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक कितें तरी जालें आसतलें. हांगा गोंयान 2 MP आसा. ताका लागून कितें तरी देर इज मोर रिक्वायरमेंट ऑफ हे म्हणून थंय कितें तरी पॉलिटायज करून तांकां हॅपी करपाक कितें केलें आसतलें. ताका लागून आमी आमचे उदक गोंयकाराक लागून मेळपाक जाय. आमचे हक आसा. आमी वी वील फायट फॉर दॅट. म्हादय खातीर वेळ पडल्यार गोंया वटेच्यान आमी आंदोलन करतले. माझे स्टँड असे आसतले ऑन कलसा बंडोरा डायवर्जन ऑफ वॉटर. कर्नाटक आनी गोंयान ते चालू आसा मुद्दा. ताका आमी गोंया खातीर रावतले. गोंयान आमी रावता. पयलेच सांगला आमी गोंयचे कर्मभूमी आसा. आमी जेवता खाता पिता गोंयचे. आमी गोंया खातीर आमकां उदक जाय म्हणून आमी मागतले. जाय पडल्यार आमी स्ट्रायक आनी प्रोटेस्ट करतले हेजे बद्दल. आनी मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मायेक वचून आमी मेळपाचे तयारीन आसा. गोंय आनी कर्नाटकात BJPचे डबल इंजिन सरकार आसा. केंद्र आनी दोन्ही राज्यांच्या सरकारान एकठांय बसून उपाय काडूं येता. गोंयानूय डॉक्टर सावंत इज BJP चीफ मिनिस्टर. BJP सरकार आसा डबल इंजिन. कर्नाटकाय BJP सरकार डबल इंजिन आसा. सेंट्रलानूय मोदीजीचे डबल इंजिन सरकार आसा. हे सगळे मेळून एमिकेबली त्यांच्या सरकारान बसून करपा जाता. खंय तरी पॉलिटिकल करपाचे न्हू म्हाका दिसता. कित्याक सगळे आपल्या घराचेच आसा. भारतीय जनता पार्टी हांगा आसा, कर्नाटकान आसा आनी दिल्लीने आसा. तेजे मोदीजीचे नेतृत्वान केले जाल्यार म्हाका बरें हेजे सोल्युशन मेळपाक काय प्रॉब्लेम ना म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.